पावसाळे अधिवेशन राज्यात जे 12 दिसांचे जावपाचे आसा ताचे दीस वाडोवन ते 18 दिसांचे अधिवेशन करचे म्हण मागणी विरोधी पक्षाची आसा. मात ह्या दिसांनी अधिवेशनाच्या तारखांनी आनी कसलोच बदल जावचो ना. तशेंच सगळो शेड्यूल तयार जाल्लो आसा म्हण सभापती डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हायती दिल्या. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस. Said that there needs to be an increase from 12 to 18 days. ऑपोजिशन लीडर बाबू आहा पळय बाबून PAC कमिटीन तो रेज करपाचो ताणी म्हाका लेटर धाडला. पण एक सांगतो तुका हाज्या पयलीं 10 दीस सुद्धा असेंब्ली जाल्ली आसा अशें ना की आमी 12 दीस जाल्यार वी हॅव गिवन द सफिशियंट टायम आनी अकॉर्डिंग टू दॅट सगळे डिमांड्स आसतले किंवा बजेट आसतले हेजेर सगळ्यांक उलोवपा खातीर सगळ्यांक संदी मेळटली व्यवस्थीत आनी जे सारकें कितें आहा पळय न्हू तें तेंच्यांनी उलोवचें. No, but can it be discussed extended as per their scope for extension? No scope for extension. Already timetable decided केला. ते पयलींच वता सगळ्याचे क्वेश्चन्स आन्सर जे आसा ते पयलीं येवपाक लागता. तांच्यांनी दिला बट तरी सुद्दां PAC कमिटीन तो रेज करतलो ताका हांव एक्सप्लेन करता वॉट इट इज अ फॅक्ट. तेंचें म्हणणें कितें आसलें लास्ट टायम 22 दिसांची 4 दीस केली सो तितलो आतां वाडोवन घालता. काय ना तशें काय ना आतां आमी 12 दीस दिले न्ही त्या 12 दिसान सगळ्यांक उलोवपाक मेळटलें कांयच सोपया म्हणून मागीर तुमी जोपर्यंत अशें संघ म्हणजे स्ट्रिक्टली आमी संघ सोंपयतले तशें ना तिस्ताचे डिमांड जे आसा हे डिमांड तिस्ताचे सोंपयले वयतले. I had written to the governor, I had written to the speaker 2 days before the declaration, announcing of the assembly. आणि म्हाका दिसता एक्चुअली लास्ट टायम देखून हें केल्ली कटेल केल्ली कित्याक चीफ मिनिस्टर बरो नाहलो. बट आय थिंक इट्स टू लेस and we require more time as far as the assembly is concerned. That I remember Chief Minister Madara upon I have the capacity of having an assembly of 50 days. So I think Chief Minister has forgotten all that, and I feel that we require definitely more time. Speaker says that everybody will be given ample amount of time. त्यांचे all issues by 12 दिसांनी जाय तितलो टायम मेवता तुमकां दिसता? कोणाक स्पिकरान म्हटलं. You all know better what is the situation there. तो 5 मिनट देखून दिना उलोवपाक. I certainly want more time to speak. So if there is no scope of extension, then what is the next course of action from your as opposition? Yeah, party will take a decision. The CLP leader is there and the party president is there. They will take a decision on that.